प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 12वो विस्वोर वोड 1 ते 8 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 8। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। त्या दिसांनी एका साबाता दिसाक जेजू शेतांतल्यान वेतालो। ताचे शीस भुकेल्ले देखून कोणसां तोडून खावंक लागले। फारिसेवांनी ते पळोवन ताका म्हणले, साबाता दिसाक करूं नजो तसले काम हे पळय तुजे शीस करता। पूण ताणें ताका सांगले, दाविदाक आनी तांच्या सांगात्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? म्हणजे कशे भाशेन तो देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सोत्या नासली, पूण फकत यादनिकांनी खावंक येताले ते देवाक पेटयलेले उणे तांणी केले। हे तुमी वाचूंक ना कितें? वो साबाता दिसा यादनीक देव मंदिरांत साबात मोडटात तरी गुन्यांवकार जायना, हेय तुमी समोर्तीत वाचूंक ना बी? तर हांव तुमकां सांगता, देव मंदिरावान व्हड कोण एकलो हांगा आसा। येवंक नाका म्हाका, दया जाय। ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणो आसल्यात जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशांक तुमी गुन्यांवकार करचे नासल्यात, तर मनशाच्या पुताक साबाताचेरूय अधिकार आसा। प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान आमी जें वाचलां तातूंत जेजू साबाता विशीं विचार करता, पूण आमकां ह्या शिवर्तमानाची सजमणी मेळपाक आमकां गरज कितें घडटालें तें त्या वेळार। बाबणीनो, जेजू ह्या संवसारान येयल्लो देवाचो पूत, देव तो, आनी तो आतां देवाचें उतर परगट करपाक ताणें सुरवात केल्ली। तो लोकांक शिकयतालो, तो लोकां मदें अजापां करतालो, मिलाग्री करतालो, पेकोणी करतालो। आनी भाव भयणीनो, खूब लोक जेजू फाटल्यान आतां धांवंक लागलो, म्हणजे ते आतां जेजूचें उतर आयकोंक, ताजे कडसून पेकोणी मेळपाक, मिलाग्री आनी सगळीं अजापां जी करतालो तो। पूण भाव भयणीनो, त्या वेळार धर्माचे लिडर जे आसले फारिजियो, ते जेजूचेर आड आसले। ते कितें जेजू म्हणलां हो कितें जेजू केलां ते जेजूचेर आड घाताले। म्हणजे भाव भयणीनो, ते जेजूचे विरोध आसले, एंटी क्रायस्ट आहले। म्हणटच भाव भयणीनो, कितें घडटा जेन्ना जेजू आतां शिकयता, मिलाग्री करता, लोक आतां ताच्या फाटल्यान धांवता आनी लोक आतां देव मंदिरांत वचपाक सोडटा। म्हणजे ते आतां देव मंदिरांत कित्याक वेतले? कित्याक हे फकत धर्म करताले, हे फकत कितें शिकयताले, पूण आपूण जे शिकयताले ते करनासले। म्हणटच लोक आतां तांकां सोडून, ह्या फारिजियोंक आनी धर्मशास्त्रांक आनी ह्या याजनीकांक सोडून ते आतां जेजूच्या फाटल्यान लागूंक लागले। आनी आतां भाव भयणीनो, हे फारिजियो, धर्मशास्त्री, हे याजनीक आतां जेजू खूब त्रास करूंक लागले, जेजूच्या फाटल्यान लागले। जेजू कितें म्हणीत, कितें करीत, ते आतां जेजूक त्रास करपाक आतां जेजूच्या फाटल्यान लागलेले। आयचे शिवर्तमान आमकां सांगता की हे जे फारिजियो जे जेजू फाटल्यान लागले, जेजूक त्रास करून सुटलेले, आतां भाव भयणीनो, साबाताच्या दिसा जेजूचे शीस शेतान वेताले। आनी कितें घडटा, ताका भूक लागलेली म्हणून ते कोणसाचे तोडून ते खावंक लागले। आनी कितें घडटा, हे फारिजियो तांकां पळयतात आनी जेजूच्या शिसांक म्हणटात, जेजूक म्हणटात, तुमी साबाता दिसा अशें कित्याक करतात? हें अशें करूंक जायना साबाता दिसा। भाव भयणीनो, कोणाक भूक लागल्या जाल्यार साबाता दिसा जेवण करूंक जाता, पूण फारिजियोंच्या चिंतनांनी, फारिजियोंच्या सजमणीन शेतान काम करपाक म्हणजे काम करपाचें, शेतान कोणसे तोडपाक हें काम जावन आसा। आनी त्या वेळार साबाता दिसा कसलेंच काम करूंक जायनासलें, पूण हे फारिजियो फकत जेजूक त्रास करपाक, जेजूच्या शिसांक कसलो धुमाडो धाडपाक ते आतां जेजूच्या फाटल्यान लागले। आनी जेजूचे शीस काम करिनासले, तांकां भूक लागली म्हणून ते कोणसाचे तोणे काडून ते खाताले। आनी भाव भयणीनो, ते येतात जेजू कडेन म्हणटात, हें साबात्या दिसा करूंक जायना,
तुमच्यान हे कोणसाचे कोणे तोडूंक जायना, तुमच्यान खांक जायना, तुम्ही काम करतात, तुम्ही सबाताच्या दिसाचो जो कायदो आसा ते मोडटात. आणि त्या वेळार जेजू तांकां सांगता की तो जावन आसा साबाताचो धोनी, तो जावन आसा देव. पूण भाव भयणीनो, हे फारिझ्यो सोजमूंक तयार नासले आनी शेकी ते जेजूचेर आड येयले आनी जेजूक जिवेशी मारलो, जेजूक सामको खुर्साद धाडलो, कित्याक ते जेजूक काबार करूंक सोदताले. आयज भाव भयणीनो 2000 वर्सां जावन आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी म्हणटा आमी जेजूचे पाटलादर, आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव म्हणटा आमी. पूण भाव भयणीनो, क्रिस्तांव जाल्यार आमी जेजूचें उतर आयकोपाक एकदम गरजेचें. ताज्या उतरा प्रमाणे चलपाक आमकां एकदम गरज. आनी भाव भयणीनो, आमी ताज्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार आमी ह्या फारिझ्या म्हण जेजूचे विरोध वेता, आमी जेजूचेर आड वेता. क्रिस्तांव म्हणटा आमी, पूण आमी भाव भयणीनो क्रिस्ताचेर आड वेता. वय आमी जेजूचें नांव घेता. जेजून सांगला निमाण्या दिसा खूब लोक जेजूच्या नांवान भितर सरतले, पूण ते जेजू क्रिस्ताचेर आड वेतले, म्हणजे ताच्या उतराचेर आड वेतले, ते धर्मान बुडटले, ते सगळे वस्तू जे करूंक जाय ते धर्माच्यो ते करतले, पूण जेजूच्या उतराचेर आड वेतले. आयज भाव भयणीनो, आमी आमकांच विचारुया, आमी क्रिस्तांव जी आमी म्हणटा, आमी जेजूच्या उतराचेर आड वेता काय? जो कोण देवाचें उतर परगट करता, देवाचें उतर आतां दुसऱ्यांक सांगूंक वता, तांकां आमी खरे भशेन तांकां आमी वाखाणटा काय, वा तांकां खरेपणी आमी तांकां उर्बा दिता काय, वा तांकां आमी खरे भाशेन तांकां आमच्या जिवितान आमंत्रण दिता काय, वा तांचे विरोध वेता आमी, तांचेर आड वेता आमी. भाव भयणीनो, आमी देवाच्या उतराचेर आड वेता जाल्यार, वा जो कोण देवाचें उतर परगट करता ताचेर आड वेता जाल्यार आमी जेजूचे विरोध जाता. कित्याक भाव भयणीनो, जेजू ज्या भाशेन फारिझ्यो जेजूचेर आड वेताले, तेजे जेजूचे विरोध आसले. जी उतरां जेजून सांगल्या की निमाण्या दिसा लोक जो ताच्या उतराचेर आड वेता ते ताचे विरोधी आसतले. दे विल बी द एंटी क्राइस्ट. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान पळोवया, आमीच आमच्या काळजान पळोवन आमी पळोवया की हे जेजूचे विरोध वचपाचें, जेजूचेर आड वचपाचो, हे आमचे भितर हा काय? आमच्यान पळोवंक जायना की लोक भायर जेजूचेर आड वेता, लोक जो जेजूचेर विरोध आसा. पूण आमीच आमच्या जिवितान पळोवया की आमी जेजूचेर विरोध आसा काय, आमी जेजूच्या उतराचेर आड वेता काय, ताजे उतरा प्रमाणे आमी चलता काय. आयज आमी खरे भशेन जेजूचेर आड गेला जाल्यार, जेजूचे विरोध गेला जाल्यार, ताच्या उतराचेर आमी विरोध जाल्या आमी ताच्या उतराचेर, आयज आमी देवाचें बोगसणें मागुया आनी आयज देवाच्या उतरान रिगून रावया. तें उतर आमच्या काळजान रिगून धरून तें उतर पाडून आमी खरेपणी एक क्रिस्ती जिवीत, एक जैतिवंत जिवीत जिवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.